शिक्षण खात्याकडेन अनुदानित शाळेंतले शिक्षक व व्यवस्थापन संबंधी जायत्यो कागाळी आयल्यात। हे बाबतींत खर कारवाय सुरू केला। ह्यान फुडें खाजगी व अनुदानित शाळेंतली अनियमितताय खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। बिरेस्तारा शिक्षण खात्यान शिक्षक दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। ह्या वेळार 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वैशिष्ट्य गुरू पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। कामोले प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मारपीट प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनान सुजल गावडे आणि कनिष्का गडेकर या दोनूय शिक्षकांचे पयलींच निलंबन केले। आता बिरेस्तारा शिक्षक दिसाच कोलवाळ पोलिसांनी दोगांय शिक्षकांक अटक केली आणि 5 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या। कामोले प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांक मारबोळे प्रकरणात निमणे कोलवाळ पोलिसांकडल्यान दोगांय शिक्षकांक अटक। शिक्षक दिसाचे पोलिसांची अटकेची कारवाय। मजगतीं हे प्रकरण हाताळपाक कोलवाळ पोलिसांकडल्यान हलगर्जीपणा जाल्ल्याचो थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचो आरोप। पीआय आनी केसीचो आयो दोगांच्याय निलंबनाची हळर्णकारांची मागणी। कुमारजुआ प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द करची म्हूण पालक आनी भुरगीं पणजे आझाद मैदानार धरण्याक। थळावो आमदार मंत्री राजेश फळदेसायान सूड भावनेन ही बदली केल्ल्याचो पालकांचो गंभीर आरोप। आमदार फळदेसाय म्हणटा पालकांच्या आरोपांत कांयच तथ्य ना। वेल्यान फळदेसायचे ते मुख्याध्यापिकेचेरूय परते आरोप। दोन 2018 वर्सा दिसावड्याचेर घेतिल्ल्या 15 ड्रायव्हरांक आनी 15 कंडक्टरांक कदंबा महामंडळान कायमस्वरुपी नोकरी दिली। बिरेस्तारा कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी उपाध्यक्ष क्रितेश गांवकार हांच्या हस्तुकी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक नियुक्ती पत्रां वाटली। उरिल्ल्यांक बेगीनूच कायमस्वरुपी नोकरी पत्रां दितले अशी माहिती उल्हास तुयेकार हांणी दिली। भूतानी ग्रुप सदांच कायद्याचे पालन करपी।
आमी समाजा खातीर वावुरतात. कमीत कमी 500 लोकांक तरी रोजगार दितले अशें भुतानी ग्रुपाचे अमित तनेजान सांगलें. आमचे सगळे डॉक्युमेंट हे सारखे आनी कायद्याचे चौकटींत आसात. कांय जाण बेश्ट्योच फटीच्यो वावड्यो उडयतात असो भुतानी कंपनीच्या अमित तनेजाचो आरोप. बांदोड्या महालक्ष्मी देवळा कडेन एका स्कुटरीक अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. मेकॅनीक गाडी ट्रायला खातीर व्हरतालो तेन्ना घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान पुराय स्कुटर उज्यान लासून गोबर जावन हजारांनी रुपयांचें लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाक जिवितहानी जावंक ना. आतां एका परस चड मोबायलांत एकूच UPI ID वापरूं येता. सरकारान UPI एपान UPI सर्कल डेलिगेटेड पेमेंट सर्व्हिस हें नवें खाशेलपण सुरू केलां. हें खाशेलपण सुरू केल्यार तुमकां तुमच्या UPI एपांत एक वा चड लोक जोडूंक मेळटले. म्हळ्यार एका UPI खात्यांतल्यान 5 लोक पेमेंट करूंक शकतले. जोडिल्ले सगळे लोक तुमच्या बँक खात्यांतल्यान UPI पेमेंट करपाक शकतात. UPI सर्कल सक्रिय करपाक UPI सर्कल मेनूंत वचात. उपरांत एड फॅमिली एड फ्रेंड पर्यायाचेर क्लिक करात. थंय दुय्यम UPI ID घालात. मागीर जाचे UPI खातें जोडपाचें आसा तांचे QR कोड स्कॅन करात वा तुमचे संपर्क वळेरेंतल्यान तांचो क्रमांक जोडात. परवानगी सेट करात. हांगा तुमकां 2 पर्याय मेळटले. मर्यादे सयत खर्च करात आनी दर एका पेमेंटा खातीर परवानगी घेयात. दुय्यम वापरप्यांक रिक्वेस्ट अप्रूव करपाक नोटिफिकेशन वतले. एकदा परवानगी दिल्या उपरांत दुय्यम वापरपी प्रायमरी वापरपीच्या UPI खात्यांतल्यान वेव्हार करपाक शकतलो. जसो आकार दितात तशी मूर्ती घडटा. मनशाची जिणूय तशीच. मात कांय लोक अशे आसतात जे मातयेकूय आकार दितात आनी ताचे वांगडा आपल्या जिविताकूय. हो म्हापशेचो मूर्तिकार संतोष पांडुरंग गोवेकार. सुरवेक नागाच्या एका ल्हान मुर्ते सावन सुरू जाल्लो ताचो प्रवास सध्या सुमार 350 वयर गणपतीच्यो मुर्त्यो करपा मेरेन पावला. सुरवेक नागाच्या एका ल्हान मुर्ती सावन सुरू जाल्लो ताचो प्रवास सद्याक सुमार 350 वयर गणपतीच्यो मुर्त्यो करता. मातयेक जसो आकार दिता तशी मूर्ती घडटा. संतोष गोवेकारान तन मन धन दिवन मुर्तेक आकार दिता दिता आपल्या जिणेकूय आकार दिला. अशे शेकड्यांनी पारंपारीक मूर्ती कलाकार आमकां गोंयांत दिश्टी पडटात. तांचेच कलेचो आविष्कार म्हळ्यार आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या घराघरांत विराजमान जाल्लो गणपती बाप्पा. श्रावण म्हयनो आयलो काय सगळ्यांक आतुरताय आसता गणपतीच्या आगमनाची. मात गणपती बाप्पांच्या मुर्त्यांक आकार दिवपाचें काम चवथीच्या 3 म्हयन्या आदींच सुरू जाता. शिरवयचो उल्हास शेटकार आपल्या गरजांच्या मजतीन आनी तेक्यान ते दर वर्सा सुमार 150 गणपती मुर्त्यांक आकार दितात. ते उमेदीन ह्या मुर्त्यांक आकार दिवन रंगकाम पुराय करतात. मात आयची तरणाटी पिळगी फुडें व्हरपाक मातशे फाटीं फुडें जातात अशी खंत शिरवयचे मूर्तिकार उल्हास शेटकार हाणें उक्तायला. फाटली 40 वर्सां जाली शिरवयचो उल्हास गणपतीच्या मुर्त्यांक आकार दिता. तो फकत गणपतीच्योच न्हय तर गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी तशेंच विठ्ठोबाच्यो लेगीत मुर्ती घडयता. ताच्या ह्या गणपतीच्या मुर्त्यांक सांगे, नेत्रावळी, रिवणा, कोळमा, सुळकर्णा तशेंच केपें ह्या वाठारांनी खूब मागणी आसा. आयजकाल तरणाटे पिळगेन परंपरेन आयिल्ल्यो कला जपपाक जाय, आवड निर्माण करून तरणाट्यांनी ह्या कलेन फुडें सरपाक जाय अशें मत ह्या वेळार मूर्तिकार उल्हास शेटकार हांणी उक्तायलें.
बुधवारा राती गुळा काणकोणां जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रस्त्याचेर लायटी नाशिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक अंदाज आयलो ना आनी ताणें थंय पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो। ताचे तकलेक माल लागिल्ल्यान ताका थंयच मरण आयलें। मुख्य सचिव पियुष गोयल हांच्या जमीन खरेदी प्रकरण आनी आत्माराम बर्वे हांच्या नियुक्ती संबंधी काँग्रेसीन राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांकां निवेदन दिलें। ह्या दोनूय विशयांचेर सरकारा कडेन चर्चा करतले अशें आश्वासन राज्यपालान दिल्ल्याचें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें। 8 दिसां भितर जर ह्या दोनूय विशयांचेर तोडगो काडूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। फोंडेच्या नेस्ले कंपनींतल्यान वचपी चॉकलेटींनी भरिल्लो कंटेनर बेरेस्तारा फातोडेर चिंबला जंक्शनाचेर उमटलो। चिंबला जंक्शन हे सदांच येरादारी खातीर गच्च आनी आयज फातोडेर हो ट्रक उमटल्ल्यान येरादारी भरपूर जॅम जाली। गोयच्या बिग फूट म्युझियमान फातरांचेर पितारिल्ल्या मिराबाईच्या शिल्पाक 30 वर्सां पुराय जाल्या। महेंद्र आल्वारीस ह्या कलाकारान ह्या शिल्पाचें काम 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून ते 5 सप्टेंबर 1994 म्हळ्यार 30 दिसान पुराय केल्ले। गोयचे मिराबाईचें शिल्प म्हळ्यार भारतांतली सगळ्यांत व्हडली फातराचेर पितारिल्ली शिल्पकला म्हूण वळख आसा। फुटबॉला जेटीचेर वाडपी साथीच्या दुयेंसा संदर्भात वेळीचो आमदार क्रुज सिल्वा तशेंच गोवा कॅनाचे निमंत्रक रॉलंड मार्टिन्स हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन ह्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी केली। उपरांत साथीची दुयेंसां नियंत्रणांत हाडपाचेर भर दितले अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें।
पार्किंगे खातीर आरक्षीत केल्ले सुवातीचे एंट्रीकूच पालिकेचो ट्रक आडकून पडिल्ल्यान बिरेस्तारा सकाळी दिवचलच्या बाजारात सुमार वरभर बोवाळ जालो। ट्रकाची चावी शेणिल्ल्यान ट्रक काडपाक मेळूंक ना असो पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचो दावो आशिल्लो, जाल्यार ट्रक मुद्दाम उबो केल्लो आसा असो वेपारी आनी ग्राहकांचो आरोप आशिल्लो। चवथीच्या बाजारात येरादारीची आडमेळ जावची न्हय म्हूण दिवचलच्या बाजारात सध्या वाहनांक नो एंट्री केल्या। बिरेस्ताराच्यान कडकपणान कार्यवाही सुरू जाल्या। बाजारात जोडपी सगळे मार्ग बॅरिकेड्स घालून आडयल्यात। ट्रॅफिक पुलीस येरादारीचेर नियंत्रण दवरून आसात। हांकां पालिकेचे अधिकारी आनी कर्मचारी सहकार्य करतात। येरादारीचेर ताण येवचो न्हय म्हूण पार्किंगे खातीर कांय जागे आरक्षीत केल्यात। पालिका इमारती फाटल्यान आरक्षीत केल्ले जागेच्या एंट्रीकूच पालिकेचो ट्रक उबो आशिल्लो, ताका लागून बाजारात गोंधळ निर्माण जालो। आदले उपनगराध्यक्ष कमलाकर तेली हांकां हो प्रकार कळटकीच ताणें पालिके कडेन संपर्क केलो, तेन्ना पालिकेचो ट्रक हालयलो। गोंयच्या लोकांची आवडटी परब म्हळ्यार चवथ। श्री गणेशाच्यो मुर्ती रंगोवपाक गणपती चित्रशाळेंतले चित्रकार सध्या तल्लीन जाल्यात। हातूंत सांखळेंतले वेलिंगकार घराणे 100 वर्सां परस चड काळ जालो गोकुळवाडी सांखळेच्या ह्या वेलिंगकार कार्यशाळेंत गणपती रंगोवपाच्या कामाक गती आयल्या। सांखळेचे नामनेचे चित्रकार वेलिंगकार भावंडांची ही चित्रशाळा सुमार 120 ते 130 वर्सांची परंपरा लाभिल्ली ही गणपती चित्रशाळा वेलिंगकार कुटुंबात आयज लेगीत तीच श्रद्धा आनी भक्ती घेवन आपली परंपरा चालू दवरल्या। पोरण्या काळांतल्यो गणेश मुर्ती आनी आयच्यो गणेश मुर्ती कलेंत व्हड फरक आसा, मात आयज लेगीत आमी ह्या गणेश मुर्ती शाळेंत घेवन आपल्या तरेन कलेक न्याय दितात आनी फुडल्या पिळगेक उर्बा दिता म्हूण ह्या घराण्याचो ज्येश्ठ 80 वर्सां पिरायेचो कलाकार अंकुश वेलिंगकार सांगता। रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत येरादारी धोरणांत 2 म्हत्वाचे बदल चालीक लायतले। 2025 वर्सा सावन हलके खाजगी आनी भौशीक वाहनां खातीर नवे मालक थारायतले। जड वाहनां खातीर 2026 सावन नवे नेम लागू जातले। केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हाका लागून गंभीर जखमी जावप आनी अपघातांत मरण येवप्यांचो आंकडो उणो जातलो। मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 31 मार्च 2025 उपरांत तयार केल्ल्या हलके वाहनांत फुडल्या आनी फाटल्या सिटां खातीर बेल्ट अलार्म सिस्टम सक्तीची आसतली। 2026 वर्सा सावन सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम जड वाहनांकूय लागू जातली। हातूंत बशी, ट्रॅव्हलर आनी मिनी बशी हांचो आस्पाव आसा। दरेक सिटांचेर सीट बेल्ट लावप गरजेचें आसतलें। सरकारी बशीन प्रवाशा पयलीं सुरक्षेच्या मानकां विशीं घोशणा जातली। भारतांत मेळपी शूज आनी चप्पल अमेरिकन वा युरोपियन आकाराचे असतात। हाकाच लागून ते आमच्या देशांतल्या लोकांच्या पांयांक पावना। खरें म्हणल्यार अमेरिकन आनी युरोपियन लोकां परस भारतीयांचे पांय रुंद असतात, पूण अमेरिकन वा युरोपियन लोकांच्या पांयांची लांबाय आनी रुंदायेचेर आदारून कंपनींनी शूज आनी चप्पलां तयार करतात। आतां पायतणां खातीर भारतीय मानक तयार करतात। फुडल्या वर्सा सावन म्हळ्यार 2025 वर्सा सावन कंपनी भारतीयां खातीर स्वतंत्रपणान पायतणां तयार करतली। हे खातीर म्हळ्यार भारत हो कोड दवरला। आतां फकत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साची मान्यताय मेळपाची गरज आसा। तुम्ही आज सोबीत दिसपाक नेल पॉलिश बी वापरतात हय जाल्यार हो तुमच्या खातीर। नेल पॉलिश वापरप भलायके खातीर हानिकारक थारूंक शकता। नेल पॉलिशांत जायते कॅमिकल्स मेळटात, जशे फॉर्मलायड, टॉल्युओन आनी डिप्रोपायल फेथलेट। ही सगळी कॅमिकल्स खूब हानिकारक असतात। सतत आनी चड काळ वापरल्यार कातीचेर एलर्जी, सूज आनी तांबडेपड सारकिल्ले दुयेंस जावंक शकतात। नेल पॉलिश रिमुव्हरांत लेगीत हानिकारक कॅमिकल्स भरिल्ले असतात। ताच्या वापराक लागून कात सुकूं येता। कातीची सैमीक तेलकटाय उणी जाल्ल्यान संसर्ग आनी बॅक्टेरियाचो धोको वाडटा। नेल पॉलिशांतले कॅमिकल गुरवार बायलांक आनिकूय धोक्याचे थारूंक शकतात, कारण ते गर्भाक पावूंक शकतात। देखून गुरवार बायलांनी नेल पॉलिश न वापरप गरजेचें।
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाल्यार स्मृतीभ्रंश जावंक शकता. ताका डिमेन्शिया वा अल्झायमर अशें म्हणटात. डिमेन्शियान मनशाची याद दुबळी जावंक शकता. जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातात तितलेच तांकां डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता, अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. मनशाची याद, विचार आनी सामाजीक क्षमतायेचेर परिणाम करपी दुयेंस म्हळ्यार डिमेन्शिया. धुम्रपान, वायट आहार, उदासीनताय आनी तकलेक गंभीर जखम जावप हे ह्या दुयेंसाचे धोक्याचे घटक. हातूंतल्यान बचाव करपाक हें करात. आपलें मन सक्रीय दवरात. धुम्रपान करूं नाकात. व्हिटॅमिन डी घेयात. दर दिसा व्यायाम करचो आनी आहाराची जतनाय घेवची. देशान इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रीय आसतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन वापरता. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आतां घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें. अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागान दुखप, मळमळप अशीं लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोठेपण, सोरोप येवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. पावसाळो सुरू जातकच आमी सदचे परस उणें उदक पिवंक लागतात. हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता. डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी घुंवळ येवप अशी जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामिणी सारकिल्लीं दुयेंसांय वाडूंक शकतात. कुडीक प्रथिनां आनी जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता. दिसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पिवप खूब गरजेचें. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवप म्हत्वाचें, जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा. आमी उदक उणें पियल्यार आमची कूड वेगवेगळे संकेत दिता, समस्या निर्माण जाता, जाचो भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकता.